नमस्कार आणि येवकार तुमकां आयच्या खाशेल्या कार्यावळीत. आयज आमच्या बरोबर आसा गोंयचे नामनेचे युरोलॉजिस्ट दोतोर सारंग काणेकर, जे कार्यरत आसा आर.जी. स्टोन हॉस्पिटल पर्वरी हांगा. दोतोर वेलकम टू द शो. थँक्यू. आणि जस्ट कळपा खातीर की हेल्थ ऑब्वियसली इज वेल्थ, आणि बरेचदा आमी म्हणटा की हांगा इन्वेस्ट करपाक जाय, थंय इन्वेस्ट करपाक जाय, पयशे सेव करपाक जाय, पूण खंय तरी आमी एकदां आमचे हेल्थ खंय तरी मातशें निग्लेक्ट करता. तेच हेल्थ मातसो प्रायम फोकसान येवपा खातीर आयज आमी ही हांगा चर्चा करता. आणि चर्चेन ऑब्वियसली आयज आमचो सब्जेक्ट जो आसा तो बरेचदा आमी गोंयान किडनी स्टोन म्हणा किंवा बाकीचे हे सगळे ज्यो गजाली युरोलॉजीच्यो जे प्रॉब्लेम्स आसा ते आमी बरेचदा आयकता. दोतोरा कडेन आयज आमी ह्याच विशयाचेर उलयतले आनी जाणून घेतले की हातूंतले ऑब्वियसली प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर, जाल्यार ते कशें करचें, आणि जर कोणाक किडनीचे जर दुयेंसां जाल्या जाल्यार तितूंतल्यान वाट कशी आसा ती. दोतोर, पयलीं म्हटल्यार स्वागत तुमचें ह्या स्टुडियोन. वेळात वेळ काडून तुमी आयज आमच्या मदीं हांगासर आयले. म्हाजो पयलो प्रॉब्लेम इज आमी जर कॅन्सराचें प्रमाण वाडटा म्हणटा किंवा बाकीचे कसली जी दुयेंसां आसा त्या प्रमाण वाडटा म्हणटा, युरोलॉजी किंवा किडनी स्टोन म्हणा किंवा हे जे बारीक बारीक विशय आसा ताजे जर आमी एक प्रमाण पळयत गोवा एज अ लायफस्टायल ऑर क्लायमेट, जाल्यार कसो तुमी एनालायज करता? आतां सद्या गोंयान आमी अशें पळयल्लें आसा की किडनीचे दुयेंसां खूब वाडत चल्ल्या. ताचें कारण म्हणजे हालींच एक असो डेटा सुद्दां आयिल्लो की आमच्या गोंयान डायबिटीसचें प्रमाण खूब आसा. सो डायबिटीस असल्या कारणान, प्रेशर असल्या कारणान किडनीचे दुयेंसां जाता. ताच्या बगैर किडनी स्टोन हो गोंयान खूब कॉमन आसाच. बाकीचे जे प्रॉब्लेम्स आसा, कॉमन युरोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स जर आमी ताका म्हणू शकता, एक म्हणजे किडनी कॅन्सर, ब्लॅडर कॅन्सर, प्रोस्टेट कॅन्सर, हे सुद्दां प्रमाण आमच्या गोंयान खुबशे दिशिल्ले आसा. ओके, आमी किडनी स्टोनांतल्यानूच सुरवात करुया. मुळात हो जाता तरी कित्याक? म्हणजे ले मॅनाक जर म्हाका कांयच खबर ना आनी म्हाज्या प्रेक्षकांक जर हे इंट्रोड्यूस करपाक जाय, किडनी स्टोन जाता तरी कित्याक? आनी आमच्या ह्या क्लायमेटान चड जाता बिकॉज सॅलिनिटी आसा किंवा बाकीचे आमचे ह्युमिडिटी आसा. इज इट वन ऑफ द फॅक्टर्स? करेक्ट. एक सिंपल एग्जांपल दिता. आमी जर एक ग्लास उदकान एक चमचो मीठ जर घातले जाल्यार ते रोखडे विरगळटा. ताजे वयर आनीक जर चमचो घातलो तेय विरगळटले. पण आमी जर मीठ घालत रावले जाल्यार ते विरगळपाचे बंद जातले. सो हेका आमी केमिकल टर्म म्हणटा सुपर सॅच्युरेशन. सो आमच्या आंगान जेन्ना ते जाता, म्हणजे जेन्ना मिठाचो प्रमाण वाडटा, सोडियम, युरीक एसीड, कॅल्शियम, ऑक्सलेट आनी उदकाचो प्रमाण कमी जाता, तेन्ना हे सगळे मीठ सेटल जाता. पयली स्टेज क्रिस्टल्स, आनी तशेंच जर चालू रावले जाल्यार मागीर ते स्टोन जाता. आतां गोंयान स्टोनाचें प्रमाण कित्याक चड आसा? एक तुवें सांगल्या सारकें सॅलिनिटी, ह्युमिडिटी, आमकां घाम खूब येता. घाम आयल्या कारणान बॉडी डिहायड्रेट जाता. आनी कितें तरी कारण आसा की आमचे लोक चडशे उदक पिवपा फाटी. गोंयान इतले बरें उदक आसून सुद्दां उदक पिवपा फाटी. सो ताज्या लागून डिहायड्रेशन जाता. आनी आमचो जो फूड हॅबिट्स आसा, आमकां नुस्त्या शिवाय जायना, चिकन मटन हे जायत आमकां. सो एनिमल प्रोटीन आनी फीश इनटेक चड आसल्या कारणान हे स्टोनाचें प्रमाण गोंयान चड आसा. ओके, सो वेजिटेरियन आसा ताका कमी एक वेळ हे प्रमाण जावं शकता अशें तुमी म्हणटा, ऑब्वियसली विथ नॉर्मल वॉटर इनटेक. करेक्ट. पण अशें ना की वेजिटेरियन लोकांकूय जायना. कित्याक स्टोन जावपाची कारणां खूब आसा. एक मुख्य कारण म्हणजे उदक कमी पिवप आनी नॉन व्हेज चड खावप. पण वेजिटेरियन लोकांक सुद्दां स्टोन जातात. ओके, बरेचदा म्हणटा की आमकां किडनी स्टोन जालो हे ताच्या नंतर कळटा. वॉट इफ समबडी वॉन्ट्स टू आयडेंटिफाय द सिम्पटम्स? जर ताका पयलीं कळपाक जाय की बाबा आपल्याक किडनी स्टोन जाला, वॉट आर द सायन्स, वॉट आर द सिम्पटम्स, वॉट इज द पेन, खंय असो हे जाता, त्रास जाता? पळय, जेन्ना स्टोन किडनीन आसता, बारीक सायज आसता, कोणाक कांयच कळना. एक वेगळ्या कारणाक लागून जर मनीस आपलो सोनोग्राफी किंवा एक्सरे करपाक वता तेन्ना जाणून येता की आपल्याक स्टोन आसा म्हणून. होच स्टोन जर किडनीच्या ट्युबान पडलो तेन्ना खूब दुखून येता. ताका म्हणटा आमी युरिट्रीक कोलीक. आतां म्हाजे थोडे लेडीज पेशंटान अशें सांगलां की बायटी वेळार जे दुखणें जाता, म्हणजे लेबर पेन जाता, ताच्या परस जास्त पेन हे युरिट्रीक स्टोना लागून जाता. म्हणजे ताची इंटेन्सिटी समजू शकता आमी. जर मुताच्या वाटेन येवन अडकलो, परत फाटीन दुखप, कमरेन दुखप, फाटल्यान दूख फुडें वचप, मुतूंक अडकळप किंवा मुतान रगत वचप, ही सगळी किडनी स्टोनाची लक्षणां आसूं शकता. आनी कोणाकूय जर ही भासून आयली तांच्यांनी त्वरीत आपली चांचणी करून घेवची. बरें, दोन गोश्टी हांव तुमकां आवर्जून विचारतलो की एक ताजो रिस्पॉन्स टायम, म्हणजे हे जर ते तुमी सिम्पटम्स सांगले, इमिडिएटली ताजेर एक्शन रिस्पॉन्स टायम कितको आसपाक जाय?
ओके आणि ताच्या फुडें चाचणी म्हणजे मातशें जर डिकोड करत जाल्यार वॉट इज वेदर इट इज एक्सरे वेदर इट इज आनी कितें जर वेगळें करपाक जाय जाल्यार वॉट इज दॅट प्रोसिजर? पळय आतां जर दुखणें चालू जालें मनीस रोखडोच हॉस्पिटलांत धांवतलो किंवा आपल्या डॉक्टरा कडेन धांवतलो, तेन्ना पेन किलर घेवचें एक आनी फुडलो तपास जो करचो थोडे ब्लड टेस्ट, युरीन टेस्ट, स्टार्टिंगाक एक अल्ट्रासावंड आनी एक्सरे. ताज्या नंतर जेन्ना तुमी युरोलॉजिस्टाक वचून मेळटा ते मागीर फुडले तपास जाय जाय तशे आनी ह्या रिपोर्टांचेर अवलंबून फुडलो चांचणी करूं शकता आमी. ओके हांव मुद्दम विचारता कित्याक की आमकां हांव नको गोंयकारांक संवय आसा की आमकां सगळ्यांकूच की आमकां कितें जरी जालें न्हू जाल्यार आमी तें निग्लेक्ट करता आनी आंगार दवरता. अशी बरीच दुयेंसां आसा मागीर ती फुडें वचून कॉम्प्लिकेट जाता. हांव रिस्पॉन्स टायम इज विचारता बिकॉज तो एक एक्स्ट्रीम पेन ऑब्वियसली कोण ना कोण इधर तूं नाल्यार आनी कोण तरी तुका हॉस्पिटलांत व्हरतलो आनी तुका हें करतलो. बट इज देर सम कपल ऑफ डेज जे काय ते प्रमाण हाव डू यू डिफायन दॅट रिस्पॉन्स टायम सो दॅट यू डोंट गो इन एक्स्ट्रीम केसीस इन दी हॉस्पिटल? करेक्ट. आतां जर दुखपाक चालू जालें आनी समजा खंयचीय दूख एक 5 दीस 7 दीस तशीच उरता जाल्यार फुडले तपास करून घेतिल्ले बरें. कित्याक समजा जर स्टोन आसत, किडनी स्टोन आसत आनी जर किडनी ब्लॉक आसा जाल्यार तो ब्लॉक त्वरीत सोडोवपाक जाय. अशें स्टडीजान दाखयल्लें आसा की 10 to 12 days डिले जर जालो जाल्यार किडनीचेर इरिव्हर्सिबल डॅमेज जावंक आसा. ही डॅमेज मायक्रोस्कोपीक लेवलाक आसता, पण जर तरुण वय आसत आनी परत परत जर हे दाखयत रावले जाल्यार मागीर फुडाराक व्हडलो प्रॉब्लेम जावंक आसा. ओके आय थिंक दीस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग की ऑब्वियसली रिस्पॉन्स टायम कसलेय दुयेंसेक आंगार म्हाका दिसता आपल्या दवरूंक जायना आनी ते बेगींतल्या बेगीन इधर यू हॅव टू शेअर इट विथ युअर फॅमिली फ्रेंड्स आनी थंयच्यान तुमी दोतोरा कडेन वचून ताजेर योग्य तो उपाय काडपाक जाय. आमी म्हटलें की कॉम्प्लिकेशन जाता आंगार जर दवरले, तुमी म्हटलें की बरेचशे अशे केसीस आसा. वॉट इज दॅट एक्स्ट्रीम लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशन? म्हणजे एकदां चल ओके लेट अस टेक वन केस की एक एक्स्ट्रीम लेवलाचेर कोणी हॉस्पिटलायज जालो. वॉट इज दॅट एक्स्ट्रीम लेवल दॅट वन मायट एंड अप बीइंग इन टू दीस म्हणजे एस्पेशली किडनी स्टोन जर आमी म्हणटा जाल्यार? आतां किडनी स्टोन किडनीक जर ब्लॉक करता, किडनीचो प्रेशर वाडटा, त्या कारणान ताची काम करपाची जी क्षमता आसा ती कमी जाता. आनी जर तसोच जर उरलो जाल्यार आमी ते किडनी फेल्युअर जे म्हणटा ते जावं शकता. दुसरी बाजू आसा ब्लॉक्ड किडनीन जर इन्फेक्शन जालें जाल्यार मागीर जोर येवपाक लागता आनी तेंच इन्फेक्शन जर आंगान पसरलें जाल्यार जिवाक त्रास जाता, प्रेशर कमी जावंक आसा, इतलें सिरियस जावंक आसा की आयसीयून सुद्दां दवरचो पडत. मागीर स्टोन जर सकयल मुताच्या वाटेक येवन मुत्राशयान जर ब्लॉक जालो जाल्यार मूत ब्लॉक जाता आनी तितलो ताजो जो जितलो त्रास जातलो तो आमकां सगळ्यांक खबरूच आसा. आमी जेन्ना मूत धरून रावता कितलो जीव कासावीस जाता. सो तेन्ना जो मार्गूच ना तेका म्हणजे इतलो त्रास जावं शकता. ओके बरेंच आमी आतां म्हटलें जर ब्रेकडावन केलें, तुमी म्हटलें किडनीन जर तो स्टोन आसा किंवा वाटेर जर तो स्टोन आसा, हे वेगवेगळे हितूंतल्यान तुमी ते ट्रिटमेंट करता. म्हाका जर विचारूंक जाय की वॉट आर द ट्रिटमेंट ऑप्शन्स विज अ वीज तुमचो हो केस बाय केस सिनारियो जर हांव विचारीत जाल्यार वॉट आर द ट्रिटमेंट ऑप्शन्स? आतां जर कोणाकूच जाणून आयलें की किडनी स्टोन आसा म्हणून आपल्या बारीक स्टोन एक 5 मिलीमीटरचो आनी किडनी कांयच ब्लॉक ना जाल्यार आमी वखदांनी ट्रीट करूं शकता. हांव पर्सनली मॅक्सिमम 7 ते 8 मिलीमीटर पर्यंत सुद्दां वखदां रेकमेंड करता जो पर्यंत किडनीक ब्लॉक ना आनी पेशंटाक व्हडलो त्रास जायना. म्हणजे केन्नाय बारीकशे किसकुसान आयले दुखून आयले ते ओके आसा, ते मॅनेज करूं येता. जर किडनीक ब्लॉक आसा आनी स्टोन ट्युबान येवन अडकला ताजी त्वरीत लेजर ऑपरेशन करून सोडोवचें पडटा. आतां कितें जाता स्टोन खुबशे जाणांचे आमचे अशें दिसता की स्टोन बारीक आसा, त्रास जायना, चालू आसा न्ही चालू दवरया. पण होच स्टोन जो 5 mm चो आसतलो तो 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर जावं शकता आनी केन्ना जातले कशें जातले ते कोणूच प्रेडिक्ट करूं शकना. तेन्ना मागीर जे आमकां ते ट्रिटमेंट करचें पडटा देट इज ओन्ली सर्जिकल ऑप्शन. सो बारीक स्टोन किडनीक व्हडलो ब्लॉक ना, पेशंट बरो कम्फर्टेबल आसा, मेडिसिन्स ट्राय करपाचे. किडनीक ब्लॉक आसा, इन्फेक्शन आसा किंवा खूब त्रास जाता ताजेर आनी वेटिंग पिरियड कांय ना, जाता तितले बेगीन वचून लेजर ऑपरेशन करून घेतिल्लें बरें. ओके हांव एक बरो इंट्रस्टिंग प्रश्न विचारता जो म्हाका दिसता म्हाज्या व्ह्युअर्सूय कनेक्ट जातले की रिसंटली म्हाज्या एका वळखीच्या फ्रेंडाक बॅक पेन सुरू जालो मातसो सादारण सो मातसो चलपाक बिलपाक त्रास जाले. सो देन ऑब्वियसली जप करून किडनी हो पयलो विशय येता, किडनी स्टोन हो पयलो विशय येता. त्यामुळे तुका मुतखडो बितखडो जाल्यार मातसो चॅक करता म्हणल्यार ना जावंच शकना म्हणल्यार आय एम 100% शुअर म्हटल्यार कित्या खातीर रे तर ना म्हणलेलो आपूण म्हणलेलो बियर पिता म्हणलेलो. आतां लिटरली
तुम्ही म्हटले की उदक पिवप गरजेचें, तातूंत भितर हो गिव्स की बियर इज, ताका कोणे तरी सांगलें की ना आपल्याक जावंच शकना म्हणून. इव्हेंच्युअली आय डिडंट फॉलो अप दॅट मॅटर, बट म्हाका आतां ती बुद्दम केस याद जाता की तुमी म्हटलें उदक पिवप गरजेचें टू एवॉयड किडनी स्टोन. बियर पिवप कितकें गरजेचें? हो आता $1,000,000 क्वेश्चन, ज्या खंय फोरमान वता हो प्रश्न येताच. हय. आणि हे गैरसमज, हांव डायरेक्ट म्हणटलो ताका गैरसमज कशें चालू जाला तें म्हाका खबर ना. एक वेळ ज्या मनशाक एक स्टोन आशिल्लो तो हरशी सुद्दां उदक पिवन पडटलो आसलो, तो बियर पिवपाक बसलो आनी एक वेळ तो पडलो स्टोन आनी ताजे वयल्यान सगळे कडेन गाजयलें की बियर पिवन स्टोन पडटा म्हणून. पण बियर पिवन तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, बियर पिवन आंगातले युरीक एसीड, ऑक्सलेट लेवल हे वाडटा, डिहायड्रेट जाता बॉडी आनी डिहायड्रेट जाल्ल्या कारणान स्टोन जावपाचे चान्सीस आनीक वाडटा. आनी बियरीचो हो दुश्परिणाम लिव्हराचेर आमकां सगळ्यांक खबरूच आसा. सारकें. सो इट इज हायली रेकमेंडेड दॅट कोणेन बियर पिवन आपलो स्टोन सारको जातलो हो गैरसमज दवरचोच न्हय म्हणून. ओके. बरेचदा आमी म्हणटा इसे दवा की नहीं दुआ की जरूरत है. म्हाका दिसता म्हाज्या फ्रेंडाक गैरसमज जाला की दवा की नहीं बियर की जरूरत है. बियर डजंट क्युअर युअर किडनी स्टोन. सो हें दोतोरान हांगासर प्रमाण केलां. सो आय थिंक एवरीबडी शूड अंडरस्टँड दॅट. आमी उलयतना म्हटलें की लेजर ट्रिटमेंट म्हटलो. लेजर ट्रिटमेंटच्या हेचेर येवच्या पयलीं हांव तुमकां आवर्जून विचारतलो की लेजर ट्रिटमेंट हें आतां फाटलीं 5-10 वर्सां पयलीं इंट्रोड्यूस जाला. ताज्या पयलीं दोतोरांचो अप्रोच कसो आसलो आनी आतां लेजर ऑपरेशनान दोगांयकूय म्हणजे दोतोराकूय म्हणा आनी पेशंटाकूय हॅज बिकम बेनिफिशरी? ऑफकोर्स. आतां जर तूं 10-15 वर्सां पयलीं जर पळयत, इवन गोंयांत सुद्दां आमकां हे फेसिलिटीज नाशिल्ल्यो, कित्याक टॅक्नॉलॉजी तितली अवेलेबल नाशिल्ली. आनी कोणाकूय जर मुतखडो जालो, किडनी स्टोन जालो, ब्लॅडर स्टोन जालो, तांकां सगळ्यांक ओपन सर्जरी ओन्ली ऑप्शन आशिल्लें. आनी ओपन सर्जरीचो एकूच इश्यू कितें आसता, रिजल्ट्स बरे आसता पण त्याची रिकवरी प्रोलॉंगड आसता. ताज्या नंतर जशी टॅक्नॉलॉजिकल एडवान्समेंट जावपाक लागले आनी ती टॅक्नॉलॉजी आमकां हांगा अवेलेबल जाली, सो आतां आमी अशें म्हणू शकता की किडनीन किंवा किडनीच्या ट्युबान खंयूय स्टोन आसूं न्ही, तो लेजर ट्रिटमेंटान क्लियर करूं शकता. आतां एडवांटेज हातून कितें, आतां आमचे पेशंट आयज ऑपरेशन केले, फाल्यां घरा गेले, 2-3 दिसांनी आपल्याक कामाक जॉयन जावं शकता. म्हणजे प्रोडक्टिविटी सुद्दां उरता. रिस्पॉन्स टायम. आतां खुबश्या वेळा लोकांक भंय दिसता लेजर ऑपरेशन केलें की फुडाराक त्रास जातलो म्हणून आपल्याक. स्पेशली तरुण चलयां जीं आसता तेंच्या आवय बापूय आनी पेशंट सुद्दां विचारता आपल्याक फुडाराक कांय त्रास जावचे ना न्ही. सद्या जे आमचे कडेन लेजर ट्रिटमेंट अवेलेबल आसा त्या टॅक्नॉलॉजीन कांयच त्रास जायना. सो कोणेन भिवून रावचें न्ही, कित्याक आमी आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ डिलेड ट्रिटमेंट ऑलरेडी उलोवन दवरिल्ले आसा. सो लेजरा लागून फुडाराक त्रास जातले अशें कांयच नासता. टू द कॉन्ट्ररी लेजर ऑपरेशन केलें ना जाल्यार त्रास जातलो. सो आतां जितलें एडवान्समेंट जाला, लेजर इज कम्प्लिटली सेफ. ओके. आनी एक विशय तुमच्याच सेगमेंटान युरोलॉजीच्या हितूर माध्यमांतल्यान पडटात इज प्रोस्ट्रेट. आतां म्हाका पयलीं एक सांगाय, वॉट इज प्रोस्ट्रेट आनी प्रोस्ट्रेटाचे जी दुयेंसां आसा, वेदर इट इज एनलार्जमेंट ऑर एनी अदर, हाजेर म्हाका मातसो ब्रीफ करा. आतां प्रोस्टेट म्हणटा तो फक्त दादल्यांक आसता, बायलांक नासता. तो मुताच्या वाटेक एक ग्रंथ आसता. जे रिप्रोडक्टीव एज ग्रुप म्हणजे अरावंड 20 to 40 पर्यंत ते धातूचे प्रमाणा लागून तेजे फंक्शन आसता. 50 नंतर तो वाडपाक लागता. सगळे एज रिलेटेड चेंजीस, जाणटेपणाचे चेंजीस म्हणून येता आमी तेका. तो वाडलो जाल्यार मुताच्या वाटेक ब्लॉक करता. आनी तशें जर जालें जाल्यार मागीर मुतूंक त्रास जावप, मुतना अडकळप, परत परत मुतूंक वचचें पडप, थोडे मूत बाकी उरप, रातचे परत परत उठचें पडप, ही सगळी प्रोस्टेटाची लक्षणां. आतां हाव डू यू अप्रोच प्रोस्ट्रेट एनलार्जमेंट जेका आमी म्हणटा, ताका तुमचो अप्रोच कसो आसता? म्हणजे जर पेशंट तुमच्या कडेन आयलो जाल्यार हाव डू यू अप्रोच, हाव डू यू गायड दॅट पेशंट? आतां समजा कोणाकूय ही जर लक्षणां आसा आनी ताणें चांचणी केली, आमी ताचे तपास करता, प्रोस्टेट ग्लँड चॅक करता, थोडे ब्लड टेस्ट करता, सोनोग्राफी करून घेता. जर खूब त्रास ना जाल्यार बारीकशे लायफस्टायल मॉडिफिकेशन म्हणजे उदक सारकें पिवप, टायम टू टायम मुतप, इतली काळजी घेतली जाल्यार सगळे त्रास क्लियर जाता. ओके. जेका मातशे चड त्रास जाता, मॉडरेट धरया आमी, तांकां वखदां चालू करची पडटा. आतां वखदां सुद्दां इतली एडवान्स जाल्या की विदीन 24 to 48 hours फरक जाणून येता. आनी सायड इफेक्ट प्रोफायल खूब कमी आसता. सारकेच खुबूच त्रास जाता तांकांच सर्जरी इज द ऑप्शन. जेंकां मेडिसीन काम तितलें जायना तांकां ऑपरेट करचें पडटा. ओके. तुमी म्हटलें मेडिसिनच्या माध्यमांतल्यान जाता, मॅनेजेबल आसा, ना जाल्यार यू हॅव टू गो फॉर सर्जरी.
आता बरेचदा म्हणटा की आमी कॉम्प्लिकेशन्स जो विशय आसा म्हणजे कितक्या लेवलाचे कॉम्प्लिकेशन जावचे शकता सो दॅट द व्ह्युअर्स कॅन अंडरस्टँड की बाबा हेजे आपण जर निग्लेक्ट केलें जाल्यार आपल्याक कितें भोगचें पडटलें फुडें. आता डिले मेन रिजन कितें आसता, सगळे जाण म्हणटा ही जाणटेपणाची लक्षणां, आतां जाणटे जातात न्ही आमी म्हणून तो त्रास जाता, तशें समजून रावपा जायना. आतां प्रोस्टेट ब्लॉक करता म्हणून मनीस मुतपाक फोर्स घालता आनी तो फोर्स मुताच्या पिशवेन जर वाडलो तो किडनीचेर वता आनी मागीर किडनीचो प्रॉब्लेम चालू जावंक आसा. हाजेर जर ट्रिटमेंट केलें ना परत परत युरीन इन्फेक्शन जावं शकता, कित्याक मूत बाकी उरता, सारकें क्लियर जायना. मुताच्या पिशवेन मुतकडे जावपाचे चान्सीस आसता. मागीर ब्लिडींग म्हणजे रगत वचूंक आसा आनी हे जर परत परत जावपाक लागले जाल्यार जिवाचेर ताण येताच तो कितें ना कारणां लागून. करेक्ट. बरें, तुमच्या हितूर हांवें बरेचदा केन्ना आमी दोतोराक मेळटा किंवा मेडिकल फॅटर्नीज आमी उलयता तेन्ना कॅन्सर ऑब्वियसली आमी सुरवातूच केली की ऑब्वियसली इट्स इन्क्रीजिंग एट अ लार्जर पेस दॅन वी कॅन इमॅजिन. युरोलॉजी ऑल्सो इज रिलेटेड टू कॅन्सर ट्रीटमेंट. बरेचदा आमी म्हणटा की कॅन्सर ट्रीटमेंट इज नॉट व्हेरी स्पेसिफीक बट ऑल्सो अलायड डिपार्टमेंट आसा आनी युअर डिपार्टमेंट वर्क्स व्हेरी क्लोजली इन एड्रेसिंग दोज इश्यूज. म्हाका विचारूंक जाय की युरोलॉजी कॅन्सर जे आमी म्हणटा ताजो व्याप ताजो स्कोप कितें आसा सो दॅट वी कॅन अंडरस्टँड. आतां तुवें सांगल्या प्रमाणे गोंयांत कॅन्सराचें प्रमाण वाडत चल्ल्या आनी आमी खुबशे यंग पेशंट पळयतात. आतां युरोलॉजी इन्क्लुड्स किडनी, युरिनरी ब्लॅडर म्हणजे मुत्राशय, प्रोस्टेट आनी रिप्रोडक्टीव ऑर्गन्स. हातूंतल्या भितर किडनी कॅन्सर आनी ब्लॅडर कॅन्सर म्हणजे मुत्राशयाचो कॅन्सर हे खूब कॉमन आसा. प्रोस्टेट कॅन्सर सुद्दां मेळटा. थोड्यांक टेस्टिक्युलर कॅन्सर ते जाता आनी पिनायल कॅन्सर. टेस्टिक्युलर कॅन्सर यंग पॉप्युलेशनान आनी पेनिसाचो कॅन्सर म्हणजे लिंगाचो कॅन्सर जाणट्या हातून चड जावन येता. जर हांव कॉजेस विचारीत, आमी आतां बरेचदा म्हणटा की कॅन्सर आमकां रेडिएशनान जाता किंवा आनी कितें तरी वेगवेगळे विशय आसा त्या खातीर आमकां कॅन्सर जाता. हो युरोलॉजीचो कॅन्सर आसा पळय तो व्हेरी स्पेसिफीक कित्या खातीर जाता? इज इट बिकॉज अगेन उदक पिवप कमी म्हणा किंवा आमची लायफस्टायल म्हणा किंवा आमी खाता तें चुकीचें म्हणटा किंवा आमचो फॉर एक्झाम्पल इवन मुतपाक वचपाचो आमचो टायम जो आमी एवॉयड करता किंवा रावता, आर दोज द रिजन्स? हे कंट्रिब्युटींग फॅक्टर्स म्हणटलो तूं हेंचे एनलिस्ट केला. हू इज द प्रायम विलन? सगळ्यात मोठो विलन म्हणटा तो स्मोकिंग. ओके. आतां स्मोकिंगान किडनी कॅन्सर जाता, ब्लॅडर कॅन्सर जाता, लिंगाचो म्हणजे पेनीस कॅन्सर जाता आनी किडनीचे ट्यूब म्हणजे युरिटर ताजे सुद्दां कॅन्सर जाता. दुसरें थोड्यांचे अनुवंशीक म्हणजे फॅमिलीनूच आसता ते जेनेटीक म्हणून येता. तातूंत किडनी कॅन्सर, प्रोस्टेट कॅन्सर येता. आनी तुवें एक जो पॉयंट म्हटलो की उदक जर कमी पिवप जालें, एक थियरी अशी आसा की जर उदक बरें पिलें आमी आनी वेळोवेळी मुतूंक गेले जाल्यार जे आंगातले टॉक्सिन्स आसता ते भायर पडटा आनी तातूंत अशें दाखयल्लें सुद्दां आसा की ब्लॅडर कॅन्सराचे रिस्क कमी जाता. अदरवायज सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर ऑर कॉजिटीव फॅक्टर इज स्मोकिंग. बरेचदा न्ही हांव केन्नाय वाचता की ऑब्वियसली उदक पिवप इम्पॉर्टंट, वी आर कमिंग टू दॅट सेम पॉयंट, बट आमी सोदतना म्हणटा की वॉट इज दॅट आयडियल अमावंट ऑफ वॉटर दॅट यू शूड इनटेक, वेदर इट इज 2 लिटर्स, 3 लिटर्स, 5 लिटर्स. हांव आनी इट अगेन चेंजीस विथ द क्लायमेट टू क्लायमेट, म्हणजे स्टेट सिटी टू सिटी. तुजो ज्या क्लायमेटान आसता तितकें तुवें उदक पिवपाकूच जाय. आमचें ह्युमीड आसा सो आमकां कळटा की मे बी आय थिंक 3 लिटर्स टू 4 लिटर्स ऑन एन एवरेज. नॉर्मल जर आमी एवरेज काडीत जाल्यार इट इज 3 to 4 लिटर्स. बरेचदा आमकां विचारता की कमी पिल्यार हो प्रॉब्लेम जाता, मॉडरेट पिल्यार तूं सारको उरता, चड पिल्यार कितें प्रॉब्लेम जाता? ऑफकोर्स. आतां तुवें जशें म्हटलें सगळे प्रोफेशनाचेर आनी एक्टिविटी लेवलाचेर उरता. एक रफ गायड म्हणजे सगळ्यांचें मूत क्लियर आसपा जाय. जर ते हळडवे, येल्लोइश किंवा तांबडे म्हणजे रेडिश खुटीच्या भशेन जाले म्हणजे उदक प्रमाण कमी जाला. आतां हांव एक 2 ते 3 लिटर पिलो म्हणून उपकारता. एक जर भायर जो कोण एक्टिविटी करता म्हणजे खंय भायर हेवी वर्क करता, एक्झर्शन, ताका 4 लिटर 5 लिटर सुद्दां पिवचे पडत. सो ऑन एन एवरेज 2 to 3 लिटर्स. चड उदक पिल्यार प्रॉब्लेम कितें जाता, आंगातलें मीठ म्हणजे सोडियम कंटेंट कमी जाता आनी तशें जर जालें जाल्यार विकनेस येवं शकता, तकलीक दुखूंक आसा आनी जाणटे लोकांक आनीक कॉम्प्लिकेशन जावं शकता. सो ऑन एन एवरेज 2 to 3 लिटर्स इज अ गुड अमावंट. ना म्हाका हांव व्ह्युअर्साक आनी एक कन्फर्म करपाक सोदता की दोतोरान म्हटलें खरें 2 ते 3 लिटर ऑन आयडियल. जर आमी म्हटलें आमी एसीन काम करता म्हणा
आय थिंक 2 to 3 लिटर्स जर नॉर्मल मनशाचे धरले करेक्ट. जाल्यार हांव आवर्जून एक सांगता की 2 ते 3 लिटर सकाळी भायर सरताना पियो नाका. सबंद दिसाक डिस्ट्रीब्यूट जावंक रायट दोतोर? सारकें. सो आय थिंक आय हॅव गॉट समथींग वॉट दोतोर इज ट्रायंग टू से. किडनी आणि ब्लॅडर आमी कॅन्सर म्हणटा, तुमी प्रोस्टेटूय कॅन्सर म्हटले. हे आमकां बेसिकली हाऊ डू वी एवॉयड दीस? एक बॉटम लायन जर म्हाका सांगपाक जाय कोणाकूय व्युअराक जाल्यार हाऊ डू यू से दीस? सो जशें आमी डिस्कस केले, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिस्क फॅक्टर इज स्मोकिंग. आनी स्मोकिंगाचो सेफ डोज ना. थोड्या लोकांचे आर्ग्युमेंट कितें आसता, दोतोर हांव फक्त एकूच सिगरेट ओडटा. सो एक सिगरेट ओडू किंवा एक पॅकेट सिगरेट ओडू, रिस्क सेम उरता. ओके. सो स्मोकिंग अवॉयड करपा जाय. स्मोकिंग दोनूय सायडीन ना, एक्टीव स्मोकिंग आनी पॅसिव्ह स्मोकिंग. स्मोकिंग. सो घरान किंवा शेजाऱ्याक किंवा तुज्या मित्र मंडळान कोण जर स्मोकिंग करता तांकां सांगपा जाय की बाबा तुजेर परिणाम जाता आनी आमचेरूय परिणाम जाता. दुसरें हेल्दी लायफस्टायल. सो एक्सरसायज, ओवरवेट जावचें न्हय, डायट बरो मेंटेन करचो, बॅलन्स डायट आसपा जाय, फळां आसपा जाय, भाजी आसपा जाय, आपली वेटाचेर कंट्रोल दवरपा जाय. आनी एक सजेशन आसतलें की 35 आनी 40 वर्साच्या नंतर सगळ्यांनी आपलो इयरली हेल्थ चॅकअप करून घेवचो. कित्याक हेल्थ चॅकअपान जर कोणाकूय कॅन्सर आसत किंवा लक्षणां आसत ते खूब अर्ली स्टेजीन जाणून येता. आनी ताजी मागीर जर सारकें ट्रिटमेंट केलें जाल्यार रिकवरी बरी जाता. बरी गजाल सांगली की स्मोकिंग एक्टीव आणि पॅसिव्ह. म्हाका दिसता आसा संगत जाल्यार ती सोडा, नाल्यार मातशें जमता जाल्यार तांकां सुदरया. दॅट इज द लास्ट थिंग वॉट वी कॅन से. ड्रिंकींग इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम बिकॉज यू मेन्शन स्मोकिंग. कित्याक गोंयांत आमी बरेचदा पळयता की ड्रिंकिंगाचें प्रमाण खूब आसा. अल्कोहोल आमकां सगळ्यांक जाणूनच आयिल्लें आसा की लिव्हर कॅन्सर, स्टमक कॅन्सर, खुबशे कॅन्सर जावंक शकता. आनी हांगासर हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे इट इज अ कंट्रिब्युटरी फॅक्टर. ओके. आतां अल्कोहोल जेन्ना जाता तेन्ना बॉडीची इम्युनिटी आनी न्युट्रिशन लेवल कमी जाता. आमच्या आंगान आनी एक इम्युनिटी आसता ताका म्हणटा आमी ट्युमर इम्युनिटी. ओके. आनी किडनी कॅन्सराक ही इम्युनिटी इम्पॉर्टंट आसता. जर मनशाचें न्युट्रिशनूच सारकें ना आनी इम्युनिटी लेवल कमी जालें जाल्यार मागीर किडनी कॅन्सराचें प्रमाण वाडटलें. ओके. आनी एक म्हाका आवर्जून विचारूंक जाय इज PSA ब्लड टेस्ट म्हणून आमी आयकता बरेचदा. म्हाका एक सांग, वॉट इज द फूल फॉर्म ऑफ PSA आनी वाय इज दीस टेस्ट रिक्वायर्ड फॉर अ युरोलॉजिस्ट टू बी डन? आतां PSA तेजो फूल फॉर्म आसा प्रोस्टेट स्पेसिफीक एंटिजन. ते एक प्रमाण आसा, म्हणजे केमिकल आसा, ते प्रोस्टेटान नॉर्मली तयार जाता. प्रोस्टेटान जर कितें अशी दुखापत जाली, समजुया इन्फेक्शन जालें, सूज आयली किंवा कॅन्सर आसा जाल्यार हाजो प्रमाण रक्तान वाडटा. हाजी अप्पर लिमीट 4 आसता. आतां 4च्या वयर जर गेलें म्हणजे प्रोस्टेटान कितें तरी गडबड आसा. इंटरनॅशनल गायडलायन्स आसा की 50 वर्साच्या वयर जे दादले आसता तांच्यांनी आपलो PSA टेस्ट दर वर्सा करून घेवचो. ओके. तो केलो की जर कोणाक प्रोस्टेट कॅन्सराची लक्षणां आसा अर्ली स्टेजीन जाणून येता आनी ताजेर मागीर तशें त्वरीत उपाय करूं येता. एक्झॅक्टली. ओके. आनी एक गजाल आयकता आमी युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन. आमी ऑब्वियसली इन जनरल उलयले, बट म्हाका जर स्पेसिफीक ह्या विशयाचेर जर जाणून घेवपाचें जाल्यार वॉट इज युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन अँड हाव वी कॅन अवॉयड इट बेसिकली? अगेन ड्रिंकींग वॉटर. हय, तो दॅट is the मूळ इज मंत्र. एक्झॅक्टली. आतां आमचो युरिनरी ट्रॅक म्हणटा तो क्लीन आसता. हय. आनी मुताच्या वाटेक थोडे जंतू आसता जाल्यार कमेन्साल्स म्हणटा ताका आमी, नॉर्मल बॅक्टेरिया. जर आमची प्रतिकार शक्ती कमी जाली किंवा स्ट्रेस जालो तेन्ना हे प्रमाण बॅक्टेरियाचें वाडटा आनी तातूंत युरिनरी इन्फेक्शन जाता. आतां हाका अवॉयड करपाक कितें, एक म्हणजे उदक पिवप. आमी उलयला तशें 2 ते 3 लिटर उदक पिवपाकूच जाय. उदक जेन्ना पिता मुतूंक घसघशीत जाता आनी ताच्या वांगडा ती बॅक्टेरिया सगळी वॉश आवट जाता. टायम टू टायम मुतपा जाय. मूत जर आडोवन दवरलें कित्या कारणाक लागून जाल्यार मुताच्या पिशवेचो प्रेशर वाडटा, तातूंत परत इन्फेक्शन जाता. संडासाक डेली जावपा जाय. आमी म्हणटा न्ही पोट साफ जावपा जाय, ते इम्पॉर्टंट. कित्याक ना जाल्यार मागीर बॅक्टेरियाचो प्रमाण वाडटा. आनी जाका कोणाक डायबिटीज आसा किंवा आनीक दुयेंसां आसा ताणें ताजेर कंट्रोल दवरचें, म्हणजे एक इम्युनिटी बरी दवरची. सो भाजी फळां ही सुद्दां हेल्पफूल आसता टू अवॉयड युरिनरी इन्फेक्शन. सो दोतोर, इफ यू वॉन्ट टू समरायज, आय थिंक वॉटर इंटेक इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. 2 ते 3 लिटर ऑन एवरेज जर आमी म्हणटा जाल्यार ते इंटेक जावपाक जाय. हेल्दी लायफस्टायल आमची आसपाकूच जाय, बिकॉज ग्रीन वेजीस म्हणा किंवा फ्रुट्स म्हणा हे सगळे आमचे इंटेक जावपाकूच जाय. मातसो एक्झर्शनूय आसपाक जाय आयुश्यान, सो दॅट वी कॅन कीप आवर हार्ट पंपींग अँड लिव अ हेल्दी लायफस्टायल.
आवर्जून दोतोरान एक इम्पॉर्टंट सांगलें की एक्टीव आणि पॅसिव्ह स्मोकिंग जे आसा ते मातशें एवॉयड करा. एक्टीव म्हणजे तुमी जर स्मोक करता जाल्यार मातशें एवॉयड करा, सोडा. पॅसिव्ह जर करता जाल्यार जशें हांवें पयलीं सांगलें संगत सोडा. दुसरी गजाल 35 ते 40 वर्साच्या जर मदीं तुमी आसात जाल्यार यू कॅन एवॉयड दीस कायंड ऑफ कॅन्सर. त्या खातीर तुमी आपलो हेल्थ चॅकअप करा सो दॅट यू वील रियलायज. आणि जशें आमी कॅन्सरान बरेचदा म्हणटा की फर्स्ट आनी सेकंड स्टेजान खूब आसता स्कोप वेर यू कॅन एवॉयड दीस आणि गेट क्युअर्ड. मागीर मातशें तें कॉम्प्लिकेशन जाता. आनी एक दोतोरान सांगलें की PSA ब्लड टेस्ट जी आसा ती ऑब्वियसली 50 इयर्स जर आसा तुमी जाल्यार आवर्जून ती करा. दोतोर थँक्यू व्हेरी मच, तुमी हांगासर आयले आणि म्हाका दिसता इतक्या बऱ्या भशेन हो इतको कॉम्प्लिकेटेड विशय तुमी आमकां सगळ्यांक एक्सप्लेन केलो, आमकांय एक्सप्लेन केलो, व्ह्युअरांकूय एक्सप्लेन केलो, त्या खातीर देव बरें करूं. दोतोर सारंग काणेकर हे नामणेचे युरोलॉजिस्ट प्रॅक्टीस करता RG हॉस्पिटल्स पोरवोरी हांगा. जर तुमचे जर कितेंय क्वेरी आसा, तुमकां जर शंका कितें आसा जाल्यार आवर्जून तांकां भेट दिया, तांची अपॉयंटमेंट घेया आणि हांगासर जशें तांच्यांनी सांगलें जितके बेगीन येशात तितके तुमकां क्युअर ताजो बेगीन जातलो. त्या खातीर आवर्जून तांकां भेट दिया. दोतोर थँक्यू व्हेरी मच, प्लेजर इट वॉज. आणि तुम्ही पळयत रावात प्रुडंट.